मगो पक्षाचे 2 आमदार भाजपात गेल्ल्यान तांकां अपात्र करचें म्हूण मगो पक्षान सभापती मुखार अर्ज केल्लो. मात सभापती वेळ काडपाक लागिल्ल्यान मगो पक्षान न्यायालयांत अपात्रताय अर्जाचेर सुनावणी घेवपाची विनवणी करपी अर्ज न्यायालयांत केल्लो. ताचेर सुनावणी घेवपाक न्यायालयान थारायल्ल्यान मगोचे 2 आनी काँग्रेसीचे 10 आमदार भाजपान गेल्ल्यान तांच्याय विरोधांत काँग्रेसीन अर्ज केल्लो. काँग्रेसीच्या आनी मगोच्या दोनूय अर्जांचेर आतां 7 तारखेर न्यायालयांत सुनावणी जातली. तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारा उपरांत प्रदेश भाजपान प्रमोद सावंताक मुखेलमंत्री केलो. उपरांत रोखडेच प्रमोद सावंत सरकार सत्तेचेर येतकच मगोचे 2 आनी काँग्रेसींतले 10 आमदारांक भाजपात प्रवेश दिल्लो. देखून मगो आनी प्रदेश काँग्रेसीन सभापती कडेन अर्ज करून त्या आमदारांक अपात्र करपाची विनवणी केल्ली. मगो आनी काँग्रेसीन केल्ल्या अर्जाचेर सुनावणी घेवपाक सभापती वेळ काडपाक लागिल्ल्यान दोनूय पक्ष न्यायालयांत गेल्ले. मगो पक्षान केल्ल्या याचिकेचेर न्यायालयान 7 तारीख दिल्ल्यान आतां काँग्रेस आनी मगो पक्षान केल्ल्या याचिकेचेर ऑगस्टाच्या 7 तारखेर सुनावणी जातली.